इनफ इज इनफान मडगांव पालिके भायर मशाल जागृताय मोर्चा काडिल्लो. तातूंत 10 मुद्द्यांच्या मागण्यांचेर सनदीचेर भर दिल्लो. कलम 39A काडून उडोवप आनी कलम 17A हातूंत दुरुस्ती करप हांचो ह्या मागण्यांत आस्पाव आशिल्लो. हो उपक्रम लोकांक जागृताय करतलो आनी साश्टीन लोकांक परिणाम करपी प्रस्न सोडोवपाक सरकाराचेर दबाव हाडटलो अशें मोर्चान भाग घेतिल्ल्यांनी म्हळां. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. सेक्शन 39A म्हणजे गोंयांत काबार करपाचें ते पासत आमी आयज हांगासर उबे रावलो. कित्याक हें सेक्शन काडपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार गोंयचें निसंतान जातलें. सगल्याकूच मेगा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट उदो आहा जाल्यार थंय न्हय, रस्ते सारके आहाय जाल्यार थंय न्हय, कांयच न्हय. ते पासत आयज इनफ इज इनफ म्हणून वाज आयलो इतले सोंसून आनी इतले झगडून. कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जे कोणागे 39A अंडर NDA NDZ केलो, जे कोणागे भाटां शेतां दोंगर जे कन्वर्जनाक आयलो आय, जे कोणागे शेतां सेटलमेंट केलो आय, तेमी थिंग येन आवाज काडपा जायो. कित्याक तेंगेले आमदार उलोवपा नाय. 33 आमदार उलोवपा नाय. 33 आमदारागे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक भायर सरो जाय, थिंग येवपा जाय. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक घेवन हांव थिंगा एकठांय करतलो. वी वील मेक शुअर दॅट वी वील फायट दीस फ्रॉम इनसायड अँड वी वूड वॉन्ट पीपल सपोर्ट. The same way how enough is enough, the entire team, I think we need to be there outside the assembly to make sure that this momentum continues. आणि हे assembly sessionat हे scrap जावपा जाय, हे BJP काम स्क्रू करपा जाय, हे 39A आमी स्क्रू करपा जाय. Renzi said that they will fight from inside and called upon people to fight from outside. I hope this 3 days assembly session will end now, and by 2027 we get a government that takes a decision to scrap 39A in the first week of it coming to power. आंदोलन म्हणया वो प्रोटेस्ट म्हणया जे इनाफ इज इनाफ आनीक सुसूक नेजो जे फेर्दीन बाब रेबेल आमगेलो चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट ताणें सुरवात केल्ली जी बी रोयल्लें गोंयांत आनी तें आतां चालू आहा. आशे आहा एक दीस आमी कामयाब जातले. आनी हें व्हेरी सिंबॉलीक एक्रॉस गोवा 12 तालुकांनी जे तालुकाचो कॅपिटल आहा थिंगा मुठभर लोक मेळटा आयज सांगपाक. तुम्ही पळयात 39A गोंयभर चळवळ जाली. ऑब्जेक्शनां ग्रामसभाक कितलींच घातली, पूण तरी आसतना TCPचें दुकान बंद जालां जावंक ना. एवरी विकाक बोर्ड मिटींग जातात, तरी आसतना चालूच आहा दुकान. दिस इज व्हेरी बॅड. लोकांची लोकांची एप्लिकेशनां, लोकांचे निशय दे आर गोईंग फॉर वेस्ट. हे जावपाक जायना. गोंयकार आज रस्त्यार येयल्लो आसा. एवरी डे गोंयकार रस्त्यार येवन बोग मारता. इज दीस कॉल्ड इंडिपेंडन्स? गोंयांत जी जागृताय वाडली, गोंयचेर जे वायट येता आनी चड करून हे 10 पॉयंट चार्टर हो जो डिमांड सरकारा कडेन घातला, तो 10 पॉयंटाचो चार्टर सरकार घेवन न्हिदला. ब्रिटिशा कडेन झगडून फायनली ह्या दिसाक म्हणजे रात्री 14 तारखेर रात्री आनी 15 तारखेच्या सकाळी हें जैत जें मेळ्ळें इंडियेक, तें सिंबॉलीक जैत आमकांय मेळटलें. कित्याक हें सगळ्यांचीच गरज आसा. सेक्शन 39A चड करून ह्या सेक्शनाक लागून जें गोंयचें निसंटन जाता आनी सरकार म्हणजे कॅरूच करना. अशें ब्रिटिशूय कॅर करनासले, पूण शेकी तांकां फायनली लोकांचे विशीस ज्यो आसा तांकां बावडावर करून हो देश सोडचो पडलो. त्याच भाशेन आमकां आशा आसा की हे जे 10 पॉयंट चार्टर आनी चड करून तातूंत एक म्हत्वाचो म्हणल्यार कजिनोज, हें कजिनोयजेशन ऑफ गोवा हें जें चल्लां, हो ऑलरेडी आमी हाफ तितून जैत मेळयिल्लेंच आसा. जाल्यार एक दीस हे सगळे कजिनो वयतले, सेक्शन 39A वयतले, लोकांक जाय तश्यो सुविधा मेळटल्यो, लोकांक उदक मेळटलें. ही सगळी काळजी घेवन हे जे चार्टर डिमांड आमी घातल्या.